एका अरोण्यांत एक मनीस सांडलोलो. जें कितें उदक ताच्या फ्लास्कान आसलें सगळें रिकामें जाल्लें. आनीक थानेल्लो भुकेल्लो कितें करचें ताका खबर नासली. तरी आसतना कुडीन जी गोठाय आसली तीच घेवन इल्लोसो फुडें ते रेवेंत चलोंक तो लागलो. चलता चलता मुखार एक खोपटी ताका दिश्टी पडली. Now, is this a hallucination, a mirage? अशें आपल्याकच भितर तो चिंतूंक लागलो. तरी आसतना त्याच दोगदोग्यान आनीक इल्लें फुडें चल्लो. चलता चलता he came to realize that it was really a hut there. तर ते खोपटेन भितर रिगलो. आनीक एका कोणशान खोपटेन एक हँड पंप ताणें पडयलो. एक बोरवंशाची किरण ताच्या काळजान पेटली. वॉटर एट लास्ट, आय एम नॉट गोना डाय म्हणूंक लागलो. आनीक एक क्रॉलिंग कसो करून 4 पांयांचेर म्हणटा ते भाशेन गेलो थंयसर. आनीक कुडीन जी शक्ती आसली, whatever strength, energy he had, he started pumping the hand pump. 2-3 पावटी, 4 पावटी, 5 पावटी मारूंक लागलो. कांयच उदक येवंक ना. घामेल्लो घामायन व्हांवतालो तेचे दोळ्यांचेर और आंगाचेर. तरी आसतना ही डिडंट गिव अप. परतून पंपिंग 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 करूंक लागलो. पूण कांयच उदक त्या पंपांतल्यान येवंक ना. इल्लोसो निराशी जालो. परतून दोळे धांपले इल्लो वेळ, उक्ते केले आनीक ते खोमटेन आनीक दुसऱ्या जाग्यान पडूंक लागलो. आनीक एका कोणशाक ताका एक उदकाची बाटली दिश्टी पडली. वाव, another ray of hope. तर थंयसर धांवलो. बाटली हातांत घेतली, गुड्डी उक्ती केली आनीक उदक पिवंक वेतालो. तेन्नाच त्या बाटलेचेर एक लेबल ताणें पडयलें आनी ताचेर एक इन्स्ट्रक्शन कशें बरयलेलें आसलें. आनीक तें म्हणल्यार, use this water to start the pump. And when you are done, remember to refill the bottle. आतां कितें करूं? What to do? हांगासर उदक आसा, तें पिवन म्हज्यान तान म्हजी भागोवंक येता, वो हेंच उदक त्या पंपान घालून जें कितें लेबल सांगता तें खरें जातलें वो नको, आय एम नॉट सर्टन. So he was in a dilemma. He had to make a choice. आतां असले गंभीर परिस्थितीन तर तुमी आसली जाल्यार what would you choose? एके वाटेन उदक तुज्या हातान आसा बाटलेन, दुसरे वाटेन पंप आसा. What would you choose? तुमी तर त्या जाग्यार आसलेली जाल्यार. आमी जायते फावटी फकत ती बाटली धाकटी धाकटी रोखडीच पियेतात. But this man, he didn't do that. He did a leap of faith. एक भावार्थाची डांग ताणें मारली आनीक वचून तें उदक त्या हँड पंपान घातलें आनी परतून पंपिंग करूंक लागलो. There was a little gargling sound, गुर 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 करून इल्लोसो वेळ पयलो. आनी मागीर घोशघोशांनी उदक व्हांवंक लागलें. तें थंड शितळ उदक आपल्या आंगार घातलें, आपली तान ताणें भागयली. उपरांत ती बाटली ताणें भरली. आनी अशें जिवीत जियोंक कशें आनीक एक उमेद, एक भरवोसो ताच्या काळजान उपजलो. खोपटेन
आनीक एक वाटेन नदर मारले उपरांत थंयसर ताका एक पेन्सिल आनी त्या अरण्यांतलें एक मॅप मेवलें. तो थंयसर तो गेलो आनी त्या मॅपार पळोवन ताणें पळयलें वे ही इज and which direction he should go. So ताणें पळयलें, मागीर उपरांत पेन्सिल घेतली. जें instruction आसलेलें, what was the instruction? Use this water to start the pump and remember to refill it. ताच्या सोकलाक पेन्सिलेन बरयलें, believe me, it works. Believe me, it works. मोगाचें न्हू, ही काणी हांवें तुमकां सांगल्या कित्याक आमचें जिवीत आमी सदांच बरोवशान भरूंक. आयचो विशय, फेस्ताचो विशय आमकां सांगता भाग्योन सांत फ्रांसीस शावेराची देखीन आमी बरोवशाची यात्रेकारां जावया. आतां सांत फ्रांसीसाची देखीन म्हणटना सांत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत कितें केलें? सगल्यांक ताणें बरवंसो दिलो. पयले सुवातेर आपल्या हाजीरपणान दुसऱ्यांक ताणें बरवंसो हाडलो. दुसरें आपले दोय मायेंतल्यान दुसऱ्यांक ताणें बरवंसो दिलो. जेजूची बरी खबर परगटून ताणें दुसऱ्यांक बरवंसो दिलो. एक त्यागी जिवीत जिवन दुसऱ्याचो बरवंसो ताणें वाडयलो. कशे भाशेन? पयले सुवातेर जशें हांवें म्हणलां, आपल्या हाजीरपणान आपलो मायदेस, आपली भास, आपले कम्फर्ट्स, एवरीथींग ही लेफ्ट बिहायंड आनीक आयलो आमच्या भारतान, जापानान, चायना जावं एशिया गेलो आनीक थंयसर ही जस्ट शोड अप टू द पीपल जीं कोण सांडलेलीं आसलीं, समाजान जांकां बारायलेलीं आसलीं. थंयसर वचोन तांकां ताणें बरवंसो दिलो, सेयींग that God has not forgotten you. तर आमकां पयले लिसांव आयज जेन्ना जीं सांडलेलीं आसात, those who are like left out in society, जेन्ना आमी तांकां आमची भेट दिता वा हाजीरपण दिता, we become a ray of hope in their lives. दुसरें, सांत फ्रांसीस शावेर आपले दोय मायेंतल्यान बरोवशाची किरण दुसऱ्यांक तो जालो. जितले फावटी तो इस्कॉलांनी गेलो, हॉस्पिटलांनी गेलो, दुयेंत आसलेलीं तांकां भेटलो, जीं लॉस्ट कशीं जाल्लीं, सांडलेलीं तांचे बरोबर तो चल्लो. रागान न्हय पूण मोगान, सोंसणिकायेन, विथ पेशन्स, आनी अशें आपली दया माया तांकां दाखोवन, तांचें आयकून, तांचे बरोबर भोंवून ताणें तांचो भावार्थ वाडयलो, तांकां बरवंसो दिलो. तर जेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोन मारचे बदलेक दया माया दाखयता, सोंसणिकाय जोडटा, घरांत आमच्या इल्लेशे पेशन्स राखता, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरवशाची किरणां जाता. तिसरें, बरे खबरेंतल्यान जेजूची बरी खबर सांत फ्रांसीस शावेरान दुसऱ्यांक दिली. कितें ताणें केलें? जंय दुयेंस आसलो थंय मोग विस्तारलो. He went to the margins of society. जंय दुर्बळ लोक आसलो, गरीब आसलो, खालतीकायेन तांचेशी तो गेलो. देवाची बरी खबर आयज मेरेन त्याच लोकांनी वायट खबर आयकलेली. ऑल ऑफ पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ डिजास्टर्स. पूण सांत फ्रांसिसान बरी खबर तांकां दिली आनी तांच्या काळजान बरवंसो किल्लायलो. तो जेन्ना आमी जण एकलीं आमचो राग सोडून
आमचो द्वेष सोडून दुसऱ्यांक बोगसोणें दिता बरे खबरेची आमी यात्रेकारां जाता आनी अशें जशें आयचे शिवर्तमानान जेजू म्हणटा वचात शिवर्तमान परगट करात कशे भाशेन तुमच्या जिवितांतल्यान आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक आमी बरोवशीची किरणा जावंक शकतात आनी शेकींग सान फ्रांसीस शावेर आपल्या त्याग्याच्या जिवितांत ताणें दुसऱ्यांक बरवंसो दिलो जेन्ना ताचे दीस लागीं पावले मरणाचे ओस्कोतो जाल्लो तरी आसतना ओस्कोत आसुनूय ही वॉज वीक ही वॉज सिक तरी आसतना ताणें जो वावर देवान दिला तो सांडूंक ना बारावंक ना करीत गेलो आनी देन आपलो जीव ताणें करशिलो संवसाराक दिसतालें दॅट वॉज अ फेलियर म्हणून पूण ना इट्स नॉट अ फेलियर because of his sacrifice of his very own life we are living that faith today and आमकां अभिमान भोगता कित्याक ताची कूड हांगासर आसा गोंयचो सायब म्हूण आमी ताका पाचत्ता तो त्याचें त्यागी जिवीत आमकां बरोवशान एक पेटलेली वाट कशी तो जेन्ना आमी आमच्या जिवितान आमकांच बारावन आमकांच उणें करून दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता तितले पावटी बरोवशाची कीर्ण आमी दुसऱ्यांक दिता तर आयज ह्या फेस्ता दिसाक सान फ्रांसीस शावेर आमकां एक देख आमकां एक उलो आमकां एक उगडास कितें करूंक जी यात्रा पळयन आमी ह्या संवसारान कोत्ता तेन्ना जायत्यो आडखळ्यो येतल्यो वोटसोण्यांक आमी सांपडटलीं जायते त्रास कोश्ट सोंसूंक पडटले बट वी हॅव अ चॉयस टू मेक एंड वॉट इज दॅट चॉयस तशें हांवें तुमकां काणी सांगलेली वॉट इज दॅट चॉयस स्पेस नॉन कन्फुंडेड होप डजंट डिसअपॉयंट अस बरोसो आमकां केन्नाच फटोयना आनी फटोवचो ना कित्याक देवाचो मोग आमच्या काळजांनी आसा देवाचें उतर आमच्या जिवितान आसा देवाचें प्रेरणण सगल्यांक आमकां एकठांय करता आमकां बळ दिता तर त्याच सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आमी बरोवशाची यात्रेकारां जावंक ह्या मिसांचो एकल्या खातीर मागुया